नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. आयच्यान गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय सत्राक सुरवात जाली. हे अधिवेशन आयच्यान 3 दिसां खातीर म्हळ्यारूच 26 मार्च मेरेन चलतले. राज्याचे अर्थमंत्री म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत 26 मार्चाक 2025-2026 ह्या अर्थीक वर्सा खातीर अर्थसंकल्प सभाघरांत मांडटले. आयज सकाळी 11:30 वरांचेर राष्ट्रगीत गावन सभाघराच्या कामकाजाक सुरवात जाली. मजगतीं सभाघराचें कामकाज सुरू जावचे आदीं पत्रकारांक प्रतिक्रिया दितना ह्या अधिवेशनांत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करून मतदान करतले आनी हाचे खातीर 3 दीस पुरो आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच पुराय अर्थसंकल्प पावसाळी अधिवेशनांत मंजूर करतले अशी गवाय मुखेलमंत्र्यांनी दिली. बजेट जे आतां पासिंग जुलय म्हयन्याच्या हितून जातलें. पूर्ण बजेट मागीर पास करतले. आतां 3 दीस असेंब्ली सेशनान इतको बिझनस चुकून बिझनस फुडलें बजेट पूर्ण पास करपाचें सेशन फुडें आसतलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी नेवरा हांगा रेल्वे स्थानका विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना हे स्थानक फक्त तात्पुरते स्टॉपिंगा खातीर आसतले आनी ताचो लाव पणजी शारांत येवपी लोकांक जातलो अशें सांगलें. तशेंच काणकोण ते पेडणे मजगतीं रस्त्यावेल्या येरादारीचो ताण उणो जावपा खातीर काणकोण ते पेडणे मार्गाचेर रेल्वे प्रवासी सेवा सुरू करपाचो यत्न सरकार करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. करमळेन जर रेल्वे थांबतले आसत जाल्यार तांचो क्रॉसिंग टायम जो वयता पळय न्ही नेवरा 20 मिनटां 25 मिनटां हो आमकां कट करचो पडटलो. आनी तो कट करतले जर आसत जाल्यार नेवरा सारकिल्लें क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन ताका म्हणटा तें रेल्वे स्टेशन क्रिएट करचें पडटलें जेणे करून थंयसर अननेसेसरी 20 मिनटां न वयता हांगासर 2 मिनटां रावप रेल्वेक शक्य जातलें. आनी हें जर क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन जालें जाल्यार आमकां करमळेंतल्या स्टॉपाचेर आनीक रेल्वे थारोवपाक मेळटल्यो. म्हणून माझे म्हणणें आसा की इट इज नॉट अ पॅसेंजर स्टेशन, इट इज अ क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन. ते क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन जावपाक आनी खंयसरूच स्पीकर सर हो जागो एक्वायर जो पयलीं केला पळय न्ही त्याच जाग्यान करता, आनीक जागो एक्वायर करिना. खरें म्हणजे हें करता तें म्हाका दिसता करमळे आनी पुराय ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांच्या भल्या खातीर आसा, गोंयच्याय हेच्या खातीर आसा, इंट्रस्टान आसा. आमी जो लॉंग रन प्लॅन सांगता की पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत लोकल लोकांक यूज करपाक आयज पर्यंत आमचे खूब कमी लोक यूज करता. काणकोणांतल्यान जर कोणाक पणजे येवपाक जाय आसत जाल्यार फाल्यां सकाळी फास्ट ट्रेन जर सुरू जाल्यो म्हणजे 15 मिनटांनी जर काणकोणांतलो करमळे पावलो आसत जाल्यार तो 10 मिनटांनी करमळेंतल्यान पणजे पावतलो. म्हणून फास्ट ट्रेन सकाळी दनपारां आनी रातच्यो अश्यो 3 टायमाक ह्यो ज्यो ट्रेनी सुरवात केल्यो म्हणजे विदीन म्हणजे पेडण्या पासून काणकोण पावपाक हाफ एन वरान जर पावपाक लागले ट्रेनी जाल्यार लोक खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या ट्रेनीचो यूज करपाक लागतलो. अनलेस एंड अंटील जो पर्यंत क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन जायना, डबल ट्रॅकिंग रूट वो पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत रेल्वे स्टेशना पर्यंत कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमकां म्हणजे ह्यो गोंया खातीर लोकल ट्रेनींचो फायदो हो जावचो ना. राज्यातल्या उदका पुरवणेचेर उलयतना राज्यांत उदकाचो खंयच उणाव ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. कांय जाग्यांचेर उदका वाहिनीची दुरुस्ती आनी देखभालीचें काम सुरू आशिल्ल्यान अदीं-मदीं उदका पुरवणेन आडमेळी येवंक शकता अशें तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. विरोधी पक्षफुडारी युरिया आलेमांव हांणी विचारिल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर मुखेलमंत्री जाप दिताले. Availability, especially in the North Goa, and also the alternate arrangement of the raw water is also initiated for the benefit of the consumer of the state, and considering the growth in industry and trade and influx of the migrant population and the rise in the local population, efforts are being made and to meet the future demand. The department has taken up the augmentation of the water supply scheme and construction of the new water treatment plant and totaling 248 MLD is listed below, and along with the reservoirs, conveyance, distribution pipeline. A replacement of the old and aged pipeline in the phased manner is also be taken up on the priority in the improvement of the water supply in the state. Column Sakal Jila. Okay. At present, the supply levels are much higher than the prescribed norms of the Government of India. The department is also striving to minimize the losses and maximize the utilization of the treated water resource. Additionally, the department has implemented the smart monitoring system for the real-time monitoring of the water supply scheme. संसदेत आयज कामकाज सुरू जातकच कर्नाटकांतल्या विधानसभेत मुसलमान आरक्षणा खातीर विधेयक संमत जाल्ल्याचे फाटभुंयेर बोवाळ जालो. राज्यसभेचें कामकाज ह्या मुद्द्याक लागून दनपारां 2 वरां मेरेन स्थगीत करचें पडलें. ह्या फाटभुंयेर केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री JP नड्डा
हांणी सांगले की जे लोक स्वताक संविधानाचे रक्षणकर्ते मानतात तांचे विचार तांच्या दाव्या विरुद्ध आसा. नड्डा हांणी हो कायदो फाटीं घेवपाची मागणी केली. मजगतीं लोकसभेत लेगीत ह्याच विशया वेल्यान बोवाळ जाल्ल्यान कामकाज 2 वरां मेरेन स्थगीत करचें पडलें. Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे. दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं. ये इसके लिए हम लोग करते हैं. But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn. पोन्न्या गोंया बेकायदेशीररित्या झाडां कातरून थंय एक वेवसायीक प्रकल्प उबारतले अशी खबर सध्या राज्यांत पातळ्ळ्या. हे विशीं पत्रकारां कडेन उलयतना शार आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी त्या जाग्यार खंयच्याच प्रकल्पाक मान्यताय दिवंक ना अशें स्पश्ट केलें. तशेंच जे कोणी झाडां कापल्यात तांचे आड कायदेशीर कारवाय करपाचें उत्तरूय तांणी दिलें. ओल्ड गोवा जे कितें परमिशन फक्त एक्सपोजिशनाक आमचे डिपार्टमेंटाक परमिशन मागलेले विदीन चर्च प्रिमायसीस facilitation center and the kai infrastructure basically for that is the only permission with ASI permission that we have given. And तुम्ही सांगले की कोणतरी करता पण within 100 meters खंयचोच मॉल खंयचेच ऍक्टिव्हिटी आम्ही बफर झोन हांवें नोटिफाय केला. अरे हांव मिनिस्टर आसतना हांवें नोटिफाय केला आनी हे कोण सांगताय की विदीन आमी बफर झोनाक आमी ब्रीच करतले. प्रश्नच ना ब्रीच करपाक. ते 100चे 150 करपाक की भायर हरकत ना. आमी सगळे चर्चीस कॉन्झर्वेशन सायट्स सगळे एंड स्टेट कॉन्झर्वेशन सायट्स भोवती बी पण आमकां ते मातशें पळोवचे पडटले. गांवांनी जे कितें स्टेट कन्झर्वेशन स्टेट सायट्स जे प्रोटेक्टेड आहा तेजे भोवती बी 100 मिटर दवरपाची गरज आहा. आमी ऑलरेडी इनडायरेक्टली इनफॉर्मली आमी परमिशन दिवपाचें ना म्हणून सांगलेलें आसा. जे कोण प्रोटेस्ट करता तांकां विनंती करता हांव की पयलीं तुमी व्हेरीफाय करा. आमच्या डिपार्टमेंटान दिवंक ना. आमी ते एक्शन घेतले. कसलें एक्शन पण एक्शन एक्झॅक्टली हांवें मागयलां कितें कितें आहा तें कित्या खातीर हें जाल्लें आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान परमिशन दिवंक ना. झाडां कोणी मारल्या तेजेर एक्शन जातलें आनी खंयचीच एक्टिव्हिटी विदीन बफर झोन आमी दिवचे ना. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल दिवचलच्या दीनदयाळ सभाघरात आयोजित कार्यकर्ता मेळाव्याक मार्गदर्शन केलें. हे वेळार तांचे सयत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये तशेंच दिवचलच्या भाजपा मंडळाचे नव्यान वेंचून आयिल्ले वांगडी हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेत भाजपा दिवचल तालुक्यांतल्या 3 मतदारसंघात जैतिवंत थारतलो असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो. तशेंच पुराय गोंयांत भाजपाचे सरकार परत एकदा सत्तेर येतले अशें तांणी सांगलें. 2027च्या निवडणुकीत सुद्धा ज्यावेळी सरकार परत येवपाक केंद्राचे परत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असतले. म्हणून सगळ्या जाणांनी आमकां सगळ्या जाणांक आमी 27 निवडून येतले हे खंयचेपणे परत सांगत आसा. आमी जेन्ना 27 मतदारसंघ वेचता तेन्ना दिवचल तालुको 100% भारतीय जनता पार्टी कडेन वेचता. दिवचल तालुक्याच्या विकासाच्या बाबतीत चंद्रकांत शेट्टी जरी इंडिपेंडंट एमएलए असले जाल्यार पुराय सरकाराक तांच्यांनी समजून दिला. आमच्या सरकाराचे कर्तव्य आसा की दिवचलच्या विकासा खातीर सातत्यान वेगवेगळी कामां ह्या पळयता. दोतोर एक स्टेप चड काम करता म्हणटा जाता. ताका मातसो सोडून गोयचे भलायकी तशेंच शार आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल आपल्या वाडदिसा निमतान सांताक्रूज हांगा गोंय राष्ट्रीय नेत्रहीन विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां सयत जल्मदिसाची कार्यावळ मनयली. हे वेळार उलोवप करतना आपली घरकान्न डॉ. देवया राणे हांकां ह्या आयोजना विशीं आभार भेटयतना हो अणभव आपल्या खातीर खूब खाशेलो आशिल्लो अशें तांणी सांगलें. तशेंच नेत्रहीन विद्यार्थ्यांनी आपल्या जल्मदिसा निमतान गायिल्ली गितां ही आपल्या खातीर अमुल्य भेटवस्तू आसा अशी खोस तांणी उक्तायली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकतात. तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात.
प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।